how many types of drugs are available in Goa, and whether your police personnel or your officers are trained to detect these different types of drugs available in Goa. म्हाका दिसना तुमचे police the drugs जे cases जाता न्हू, they are serious about it. If they were serious, this drug would have not gone to the compound of the schools. Charas, NDMA, cocaine, LSD, ganja, amphetamine, DMT, ecstasy, heroin and hashish. हे सध्या जे ड्रग्स अस्तित्वात गोंयांत आसा त्या ड्रग्सांची नांवां आसा. जे शिवाय आनी कितें आसा? Speaker sir, so that means what drugs are available asa Goyan. So you admit that there is the availability of these drugs here. And how Speaker sir, how सांगता that you all are not doing anything. जे अरेस्ट केल्या ते गोंयांत बरोबर. गोंयांत घेवन येता. म्हज्या माहिती प्रमाणे police force is writing letters to the educational institute, head of the education institute, principal, headmasters, even teachers, and even ask them to provide information if they got anything in the vicinity of the school premises. अजून बसून एकटाय हेडमास्टरान, एकटाय प्रिन्सिपलान, एकटाय कमिटी मेंबरांनी किंवा कमिटीच्या चेअरमॅनांनी पोलिसेक आज बसून बरयलें ना. तुमच्या नदरे हाडून दिता कुजेरा कॉम्प्लेक्स जे आसा परवरी हांगा बांबोली तांणी ऑलरेडी हांव तें नांव घेयना पूण 3 लेटरां पुलिसांक बरयल्यात. 3 लेटरां बरयल्या प्रिन्सिपलान 2 वर्सां पयलीं, पूण कांय आजून तेजेर एक्शन घेवप जालें ना. This has to solve. This is one of the biggest issue which can take us for a Utta Goa, Utta Punjab म्हणटा पिक्चर नाका हिंग Utta Goa जालो हा. एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स कमिटी जी आसा यांच्या म्हटल्या प्रमाणे जे काही फॉरेन स्टुडंट्स आसा पळय आमच्या गोंयच्या कॉलेज शिकता ह्या कॅम्पसान मातशें लक्ष दिवचें. माहिती कळटे प्रमाणे जे नायजेरियन लोक जे आसात ते स्टुडंट विजा घेवन गोंयांत येतात ही थोडी माहिती पळयात. आनी ते चडशे ह्या वेवसाय आसा कितें? They come with the intention of selling drugs on student visas. Correct. And they are from a particular country. We all know in the house. I don't want to name the names. Yes. They come from a particular country. And if they are caught with drugs, how many of them have been deported from here? माननीय आमचे आमदार राणीन सांगलें ते नायजेरियाची चड लक्ष दवरपाची गरज आसा. ते आयिल्ल्या शिकपाक ते एक शिकपा आयिल्ले आसा आनी तेणी ते एडमिशन घेता आसतना टायपिंगाचे स्टुडंटांक घेता आनी हांगा रावतात. हांगा रावूंक शकना ते. ग्रॅज्युएशन सोंपलें तेंचें एज्युकेशन ते वचपाक जाय. तेवूय लक्षांत घेयात. ओके. तुम्ही जो प्रश्न हांगा दिला अबाउट फॉरेनर्स ताजेर लक्ष दवरपाचें आनी डिपोर्ट करपाक होम मिनिस्ट्री एंड फॉरेन मिनिस्ट्रींतल्यान डिपोर्ट करपाक हे आमी चालना दिवया.